तुझ्या पेल्याचो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मनाचो द्वेष कर म्हणली शिकवून कांय वाईट नाही. ही चालते शिकवून म्हणलें जेजूस सांगता. पूण तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा आणि तुमकां दग दितल्यां पासत मागा म्हणले आपले शिकवणेंत आपल्या पाटलाव्यांक जेजून दिल्ल्या मोगाच्या उपादेशांत त्या उपादेशाचें व्याख्यान रुंद आयिल्लें झळकता. हे रुंदावनेक लागून क्रिस्तांवपण एक नवे समाजचें धर्म जालें. वा जेजूच्या मोगा उपादेशाची रुंदावणी क्रिस्ताच्या पाटलाव्यांचें खाशेलें लक्षण जावंक पावलें. मोग करतल्यांचो मोग करचें मनशा सामान्य लक्षण, पूण मोग करिनासलेल्यांचो, दुस्मानांचो, विरोध्यांचो, दनचितेल्यांचोय मोग करचो शेगूण खरे आध्यात्मिकतेचो शेगूण म्हणून जेजून सुचयलें. आपल्या पाटलाव्यांनी तांच्या भक्तीपणांत, आध्यात्मिकतेंत आनी धर्मदिश्टींत हेरांचे गी एक मेट वा एक हंत मुखार आसूंक जाय म्हणून जेजून खुशी वेली. मोगाच्या गजालींनी, मोगाच्या शेगुणांनी आनी करण्यांनी हेरांनी करचे बरीच करिनासता दुस्मानांक सयत मोगान लेगचे विशीं शिकोवंक जेजून विसरली सर आपल्याच सर्गींच्या बापाची. मोगाची रुंदाय शिकोवंक आनी मोगाचें व्याख्यान रुंदावंक आपल्या सर्गींच्या बापाचेंच निदर्शन जेजू दिता. बरेपणाक सर्गीचो बापच माप. सर्गींच्या बापाक वळखतल्यान ताच्या मोगा रुंदायेचें मापय वळखूंक जाय. कित्याक तो आपलो पावस धाडटना कसलोच भेदभाव करिना, खोटो बरो म्हणलें पळयना. मनशाचें वा आपल्या शिसांनी करचें बरेपण वा मोगाची करणी मनशाचें तोंड आनी संबंध पळयल्ल्याचो न्हय, बगार देवाचें उदार आनी काकुळटी बरीत मुखामळ पळयल्ल्याचो आनी मनशांतय देवाचो संबंध समजल्ल्याचो रूपकार. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात म्हणल्यार जेजूच्या उतरांतलें अशें म्हळ्यार कशें म्हूण जाणा जावचेंच आयच्या सुवार्तेचो सार.